कॉफी विथ करण मग असता ते भाशेन कॉफी विथ मर्सी. सो गाईज फायनली हांवें ते चेंज केले. जालें म्हगेलें काम एक सारकें पेजात. तुका दाखयल्या कट्टा इडियट इन द वॉटर गेट अप. आनी मुझे गायज पटावून ना ओके म्हाका सांगपा जाय कितें जालें आनी कितें गायज हांव कितें सांगू आख्खें ओपन करून तुमकां. सो हांवें बेश्टें म्हणलो तुमकां तेजे स्क्रू लूज जाल्ले म्हणून. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजता सगळी बरी आहे म्हणून तेच भाशेन हांव आलिशा आहा भितर आनी टायगर. सो गायज तूं म्हणटली टायगर खूंय आहा? टायगर आहा मुझ फाटले आहा, तुमकां दिसती पड जाल्यार नाका हांव थंय बसून आहा फेन्सिंगाचेर. ओके सो गायज आमी तुमकां गुड मॉर्निंग येयले मुडो येयले भायल्यान. ओके आनीक चोयलो आसता गायज तुमी वेदर काय बरो आहा तो आनी सारकें बरें पेजाद वत येयलो आहा तेका लागून म्हणल्यार भायर या. बट भायर येता मातशें थंड आहा वत आहा म्हणल्यार मातशें थंड आहा इतली थंड न्हू मातशें वार मारता तेका लागून हांवें आलिशागे चडयला आनी येयला तेगे कार्डिगन घेयला आनी येयला. ओके आनी तेच भाशेन गायज हांवें गेलो ब्रेकफास्ट बा केलो बट हालीं कॉफी पिवपा तुमची बरी येयला भायल्यान. कॉफी विथ करण म्हूण आसता ते भाशेन कॉफी विथ मर्सी. ओके सो बरी कॉफी घेवन येयला भायल्यान पिवपाक. आनी गायज तेच भाशेन न्हू म्हाका आयज जायत काम आहा. हांव तें म्हगे सगळें पयलें काम करतलो आनी मागीर तुमकां हांव मेळटलो. ओके आनीक या भितर दाखोवया तुमकां आलिशाक आनी टायगरा कडेन मातशें गुड मॉर्निंग म्हूण घेया. ओके सो ह्या टायगर धांवता वो फेन्सिंगार बसून रावता. व्हॉट यू डुईंग माय बॉय? व्हॉट यू डुईंग हियर? हा तूं कितें कोत्ता रे हिंगा? व्हॉट यू डुईंग? तूं व्हडलो टायगर हा? गायज तो हेंग कितें आहा तो नकय तुमी हे झाडाचेर न्हू धाकटी शेवणी येताय आनी तूं एवरी इयर थिंगा न्हू ते घोंटेर करताय नेस्ट कोत्ताय आपल्या गेलो. हो न्हू मार्केरात तांकां धरून भोंवता आनी केदो ती तेका चाडयताली म्हणजे तो येयलो म्हणटरी ती मागीर आबूज जाताय मागीर ती पीक केली म्हणटरी हो तेच्या फाटल्यान धरून भोंवता नाडांक. बॉय डोंट रन यू विल फॉल. सो गायज कितू मस्त तो चोय 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 भितर स्क्रॅच पोस्ट आहा हिंग शो माता. आनी गायज काय बरें वता आहा तें भितर वचपा आहलो हांव आलिशा दाखयता मग बट भितर वचोन दिसना अशें बरें वत मारता. ओके सो काय बरें दिसताचे अशें करून वता आहल्या गायज भितर वचोन लेगून नाका आख्खो दीस भायल्यान बरो बसून तुमकां खबर मारपा अशें. थँक्यू कम लेट्स गो कम इनसायड. सो गायज भितर या आनी तुमकां दाखोवया आलिशा कितें कोत्ता तें. ओके टायगर येना भितर केसोच टायगर गेलो आपल्या भोंवपा तेका वत बरें मेळ्ळा आयज. सो गायज हेंच आलिशा. हाय गाइस कशे आहे तुम्ही सगळे? सजवता हाय म्हण बरी आन्सर तुगेले थँक्यू तुका. सो गायज हांव तेगे कार्डिगन घालून येयलो न्हू सो दिया तेगेलो पत्तो. भितर येता गायज गरम जाल्लेशें भितर गरम आहा बरें आयज. सो गायज हांवें तुमकां सांगलो केदो हांव बिजी आसतलो मू म्हाका काम आहा मू. येस गायज म्हाका म्हगे रुमाचें न्हू बेड चेंज करपा जाय आहलें कित्याक न्हू ते बेडा न्हू ते सगळे मेटलाचे आनी ती पायपिंगा न्हू ते पायप इश्टी आनी ती न्हू तेजे स्क्रू रोखडे लूज जाताय. ओके सो तेजे लूज जाल्ले ते मातशें हालताले सो तेका लागून ते म्हाका डिसमेंटल करूंक जाय आहलें. सो गायज आनी मुकोडे न्हू स्पेअर म्हगे गॅरेजी न्हू आनी एक बेड आहलें बॉक्स बेड. ओके सो ते हांवें बॉक्स बेड काडलां आनी भितर हाडलां. ओके अजून घायल ना वयर घायल ना बट हांवें ते वयले आख्खे काडले म्हगे रुमांतून आख्खे डिसमेंटल केलां आनी सगळें गॅरेजी व्हरून उडयलां आनी ती सगळीं पायपां आनी ती हालताय मागीर गायज म्हाका लायक जायना तें बट हाल्ले बरें गोट हाल्ले ते बट म्हाका चेंज करपाक म्हणजे मोती हाल्ले जायत तेंप जालो मोती हाल्ले ते चेंज करतलो मू. सो गायज फायनली हांवें ते चेंज केले. गॅरेजी हाल्लो मुकोडे स्पेअर बेड बट न्हू टायम मेळना हाल्लो ते काडून ते थिंग घालतलो मू केन्ना टायम मेळना. ओके सो आयज वतूय बरें हाल्लोलें हांवें म्हणलें एच पेटा काडया तें आनीक सोमतें म्हणलें फिक्स करया. ओके सो हांवें जें डिसमेंटल केलो आहा तें हांव उडयलां हितून गॅरेजींक सगळें एनीवेज ते बरें ना तें हांव भायल्यान दवरतलो. सो भायल्यान दवरलें म्हणटरी न्हू गायज हिंगा कोण ते मेटल न्हू ते येताय पिकअप घेवन येताय आनी ते सोमतें वताय मेटल हाडल्या नाजाल्यार न्हू गायज ते म्हाका ऑन थिंगा स्क्रॅप यार्डा आय मीन आमगे कितें म्हणल्यार ते रिसायकलींग सेंटरा वचोन उडोवपा पडटा. बट हे मेटला भायर दवरले न्हू ते कोण येताय आनी घेवन वयताय ते मागीर. ओके सो येस हांव तुमकां दाखयतां तें बेड हांवें हिंगा हाडून दवरलो आहा. ओके आतां व्हरपाना तें हांव मागीर वयर वतलो. सो गायज हे बेड न्हू आतां तुमकां दाखयता. हांवें तें आमगे जे गॅरेजी हाडले न्हू बॉक्स बेड ते हांवें भितर हाडलां. ओके हिंगा हाडून दवरलां सद्या हॉला हाडून दवरलां आनी मागीर हांव तें वयर व्हरून घालतलो तुमकां दाखयता हांव गायज तें बेड बरें हाडलें तें बेड आनी बरें आहा. सो हांवें तें थिंगा दवरलो तें थिंगा उरलेलें सांगिल्लें ते भाशेन म्हाका टायमू मेळना आनी हें बरें गायज बेड तें तुका लेड तें लायट सारकें
आनी आलोवपा बरें पडटा इस्सां तेश दवरपा जाय जाल्यार चेंज करपा जाय जाल्यार येस सो तुमकां दाखोवया ओके. सो गायज ही जावन आहा ती बेड ओके जी गॅरेजी हाडली ती जायत टायम जाली ती थिंगा हाडली. सो गायज फायनली ती आतां भितर हाडल्या बट ही ड्रॉवर घायल नाय तेजी अजून ती हांव मागीर घालतलो वयर वयली म्हणटरी. सो सद्या हांव चोयताली ती बरी आहा वो कितें जाल्या कितें डॅमेज आहा काय म्हणून. सो सद्या कांय ना गायज सारकी आहा ती बरी सारकी परफेक्ट चोवपा शकताय ओके. सारकें हिंगा न्हिदपा अशें बेडा चोयली जाल्यार. सो येस गायज ही ती गायज हिंगा वस्तू न्हू सारक्यो डेलिकेट हांव नको कितें मो ती चोवपा सारकी हेवी दिसता से कितू लायट ती बेश्टी हा मो आहा अशी. असो टायगर बेडा पण आपण धांवलो आली ओके गायज. सो एक काम जालें मुगेलें हांव सकाळ लागलो न्हू गायज ब्रेकफास्ट करून हें सगळें सेटअप करपाक वयले बेड सकयल हाडपाक नाक शुअर जालो म्हाका सारको ओके. आनी जी डिस्पेंडल केलो आहा ती गॅरेजी व्हरून उडयलो आहा न्ही ती हांव मागीर भायल्या व्हरून दवरतलो मागीर ते येवन व्हरताय. थोडीशी जाली ओ ना जाल्यार आमच्यान थिंगा उडोवपा जाता रिसायकलिंग सेंटर. Yeah, that's what I was saying. Like, oh yeah, वतल ते guys ते रातीको दवरले न्हू सकाळ म्हणल्यार नाच करतले कित्याक ते या सो गाय सो गायज ते न्हू स्क्रॅपां वताय आनी मागीर इंकताय ते मेटल सो तेका लागून ते कलेक्ट करून वताय कोणाय भायल्या कितें फ्रीज ब्रीज आहल्यार बांदून वताय ते ओके गायज. जालें मुगेलें सारकें मेन काम आसलें ते कांसारूय जालो हांव ओके. सो उरलोलें तुमकां मागीर दाखोवया. आलिशांचं आपलें काम करता आनी प्लस रेडी आहा ते आतां खंयच ब्लॉग घालपाक चित्त दिसता म्हाका. हांव कॅमेरा ते सायडीक वच म्हणल्यार रोखडें मागीर ब्लॉग स्टार्ट करतालें ओके गायज. जालें मुगेलें काम एक सारकें पेजात. गायज हिंगा आनीक सीन जाली हांव बेड वयर व्हरपा रेडी करून दवरल्या. आलिशा सांगता आयज वच न्ही खंय बेड वयर पयलीं साफ करया खंय थिंगा बरें सगळें क्लीन करया आनी मागीर व्हरया मग. एक्चुली गायज थिंगा मातशें क्लीन करपा जाय न्हू ते पयलीं बेड दवरलो न्हू थिंगा आख्खें हें जाल्लो आहा सगळो चिकोल हें सगळें पयलीं बरें क्लीन करया न्हू. सो गायज रूमूय मॅस जालो आहा आमगे बेडरूम सारको. सो कर्टन बा धुवपा जाय खंय आलिशांचे ओके. सो पयलीं आमी थिंगा आयज आसता हिंगा न्हू. सो गायज कळ्ळें तुमकां सकाळी फुडें म्हाका उठोन काम आसतलें आख्खो रूम क्लीन करपाक ओके. आनी मागीर सकाळीं आमी ती बेड थिंगा व्हरतले. सो गायज आलिशा आपलें काम करतालो न्हू काम करताले आनी एकाटी टीव्ही चोयतालें तें आनी केदोसो म्हणटालें तें म्हाका तकली बरी ना हेडेक जालें सो मो. सो गायज तें काम केलां आनी काम करून आपल्या टीव्ही चोयला आनी थिंगा 6 जाला सोफाचेर ओके. सो हांवें हाडलें आनी ब्लँकेट दिलो तेका वयल्यान घायलेलें. आतां ती पुटोड करून आहा धाकट्या भुरग्यां भाशेन दाखयता तुमकां ओके. एक्चुली गायज हांव दाखोवपा ना आहलो तेका न्हिदल तें पुटोड करून कित्याक तेतूंत हांव न्हिदलो न्हू ताणें म्हाका एक्सपोज केला. सो आयज तेकाय दाखयता हांव. सो चोयाय गायज आलिशा दाखयता तुमकां ओके. सो गायज चोयाय लॅपटॉप हिंगा आहा आनी आलिशा चोय टाटा बाय बाय सोमतें खतम. आली ओ आली उठ गो चल न्हावपा वचना चलोस उठ आनी थिंग 2 पॅरासिटामॉल घे चल गेट अप. सो गायज चोय तेका उठना चोय धाकट्या भुरग्यां भाशेन चोय परते दीस म्हाका दाखयता मुगो चोय एक दीस तुगेलो एक दीस मुगेलो म्हणटाय ते भाशेन तें. सो आयज दीस तुगेलो सो आयज तुगे काडलो ह्यो चोय चोयला गायज एशें कोन्न न्हू ते दीस मुगे दाखयलो तेणें मस्ती चोय न्हिदोला मो टीव्ही चोयला न्हिदोल मो. सो गायज तेणें आपलें काम केलां आनी ब्लॉग चोयला थिंगा न्हिदोला बट हांवें उठावना तेका. हांव केदो उठोवपाक करता तुका हांवें म्हणलें आसूं मातशें करून न्हीद दी मग 8 जाली चल उठ चल बरें न्हावन यो आनी मागीर 2 पॅरासिटामॉल रेडी करून दवरता तुका. चाव जाय कितें म्हाका दाखोवना कितें तुवें तुका दाखयल्यार कट्टा इडियट इन द वॉटर गेट अप. चल उठ ती रावताय तुका तुगे उतरां आयकपा 2 चल यो बेगीन न्हावनी. सो गायज आलिशा हांवें न्हावपा धाडलो आहा ओके. आनी तेतूंत म्हणल्यार आमगेले झाडां न्हू मातशें हें घालता उदक घालता भितर झाड आहाय तांकां न्हू. तूं म्हणशें भायल्या आहा भायल्यान उदक नाका भायल्या मदें पावस पडटा मदें वत येता तुमी जाणें.
सो गाईज उदक येता हितून वो दहा तितून बट आनी थोडेशें घालता ओके एक्चुअली न्हू ते झाडांक गायज इल्ल्या सारी घालूंक पडटा सो हांव दाखयता तुमकां हांव कितें यूज करता ते सो हेंचो ऑल पर्पज प्लांट फूड ओके सो हें घालता ओके इल्लेशें घालता चड गायना ते कित्याकूय यूज करूं जाता बट ती भितर आसताय न्हू तेंका कांय ना मागीर हें घायल म्हणटा ती बरी जाताय सो दाखयता तुमकां कशें करून तें सारेंच तें बट चड उडयना सो गायज हे सो हितून न्हू हांव थोडेशें मिक्स करता मागीर बॉटलांक ओके मागीर दाखयता तुमकां ब्लू एश तें सगलें सो गायज हितून घायला हें आनी एक बरें मिक्स करता तें ओके चडूय घायना काय गायज तुमी यूज कोत्ताय जाल्यार ओके ऑल पर्पज प्लांट फूड ते ओके सो चडूय घायना काय पान बान लासान आसत तुमगेले दिस्तू घालपा जाय आनी म्हयन्या एक पाट तरी घालपा जाय तेंकां ओके मागीर झाड बरी जाताय ती आनी तें घायल म्हणटरी मागीर तुमगेले नॉर्मल उदक तुमी कितको झाड शिंपताय तशें करून शिंपपाचें बट हें हाली म्हयन्या एक पाटी ओके सो दाखोवया तुमकां हांव कितको स्प्रे कोत्ता म्हगेलीं झाडां ओके सो गायज पयलीं सद्या न्हू आंतुरियमा घालया आनी पानांचे प्रमाण नाका सोमतें मुडा घालता सो स्प्रे कोत्ता तेका चड घालपा नाका त्यो बारीकशी स्प्रे करपा तेका सो हे आनी गायज मागीर झाड न्हू ती बरी येताय आय मीन पानां बरी जाताय तेंची फ्रेश आनी फुलांय येताय मागीर रोखडी कित्याक ती भितर आसता न्हू तेंकां सारें ना कांय ना सो दॅट्स इट एक जालें सो गायज आतां घालया बोन्जायेक ओके ही बोन्जाय तुमी जाणां आसतली सो बट गायज बोन्जाय जायत भाशेन आस दिसता म्हाका हांव नको सो एकाय घायलां थोडेशें ओके चड घायला दिस्तू घायलां कित्याक एकानूच चड उदक नाका सद्याक ओके आनी हें सगलें मॅस सामकें बेडाचें हिंगा आहा तें हाली व्हरपाचें वयर सो तेच भाशेन आमगेले एकाय घालया सो एक मातशें सुबेज घालता कित्याक हें मातशें व्हडलें न्हू झाडू हें सगळें झाडां काम न्हू गायज चडसो हांव कोत्ता आलिशा न्हू आलिशा इतली ना झाडांचें बट तेका न्हू फुलां वाज बा करपा भितर घरां फूल दवरपा तेश कोन्न लायक तेका ओके सो एश कोन्न तेका वाज बा कोन्न दवरपाक तेसो लायक तेका बट न्हू एश कोन्न झाडां रोवपा बा म्हाका लायक वडी शेत आय ग धांवता सो आनी आमगेली हाय ती पीस लिली तेंकांय घालया सो गायज ही चोय ही हांवें धाकटी रोयली तुमी जाणा आसतली लास्ट टायम रोयल्ली ती आज चोय बरी जालें ती आनी फुलोत रावताय चोय ती एक्चुली ती एक टायम फुलताय बट ही खंयच्या टायमार फुलताय मुगेली कित्याक तेंकां न्हू हांव अशें करून केन्ना घालता एक्चुली हांव तुमकां लास्ट टायम दाखयतो मो आहलो लास्ट टायम घायल तेन्ना लास्ट टायम अशें करून घायलो तेंकां बट हांव विसरलो मागीर दाखोवपा सो आयज दाखोवया म्हणलें तुमकां जालें सो गायज एकाय घालया आतां हेजेरूय मारया उदक ओके आनी गायज चोवपा शकताय तुमी एकाय येता फूल चोयला अशें करून फूल येयली म्हणटरी न्हू गायज म्हाका बरें दिसता सामारा जायत येतली तेंकां आतां येवपा लागतली स्टार्ट जातली ओके सो चोयला आसतले तुमी बट हेंचो एक आहा बट हें प्लास्टिकाचें गायज ओके हेका कोता येना उदक हें चोवपा खोरेल्यान दिसता बट प्लास्टीक तें सो गायज तुमी चोयला आसतलें हांवें कितको उदक घायलें तें तेंकां ओके आनी चडूय घायल ना दिस्तू घायलां ओके कित्याक ती मागीर मरपा शकताय आनी म्हाका अशें करून फूल जालें म्हणटरी न्हू घरा झाडांक म्हाका बरें दिसता आनी गोंयाय आमगे माय रोयता माय चोयता आतां सगळें गोंया कितें झाडांचें बा बट हिंग मुको आहा कितें आहलें न्हू रोयलें न्हू तें म्हाका कुयदाद घेवपाक बरें दिसता आनी तुमी चोयलां आसतलें दिस्तू घालें उदक चडूय घायना काय आनी जापको झाड मेल जाल्यार म्हणटली मशीन सांगलोलें तें ऑल पर्पज कितें म्हणटार तें फूड फॉर प्लांट तें घालें मू आनी सगळीं झाड मेली मू ओके सो दिस्तू घालें चडूय घायना काय आनी तेच भाशेन गायज आलिशा फ्रेश जावपाक गेलो आहा न्हू सो तें फ्रेश जायन येयलें म्हणटरी मागीर हांव वयतलो फ्रेश जावपाक ओके सो मेळया तुमकां माशोकतान सो गायज हांव येयलें न्हांवन आनी मस्ती धाडला न्हांवपा आनी हांवें म्हणलें 2 खबरो मारता तुमकां बसोन हिंगा कित्याक मेळ्ळें ना न्हू तुमकां हांव आयज दिसभर कामाचेरूय बिजी आसलोलें सकाळीं हाय म्हणलो तें जालें
ऑल्सो गायज मस्तीन रिवेंज घेयलो मुगेलो आयज सोफाचेर न्हिदोन आहा तें दाखयलें तुमकां मुगे तोंड चोयलें कट्ट तुमकां आख्खें सुजलो आहा न्हिदोन गायज इतू टायर्ड जालो न्हू ह्या दिसांनी सारकें लायक कामूय आनी मागीर आमी तिये येयलोलीं सगलीं सो टायर्ड जालें आनी केन्ना न्हिदपा वचना अशें करून इवनींग वो आफ्टरनून लेगून जेवन न्हिदताय न्हू हांव केन्ना न्हिदना कित्याक रातीको मागीर म्हाका जेम पडना आनी म्हाका लायकूय ना आडसाण येताय राती उठकान मागीर आनी तशें जालें जोरा येस जालें आंग अशें सोमतें न्हिदलो तशें ऑल्सो गायज माथ्या वयल्यान न्हांवलेलें इतुलें केंस वयताय तुमकां सांगना हांव तुमकां पयर सांगता म्हण आसलेलें लायक इतुलें सारकें तुका सांग लायक मुगे सारकें दाट केंस पयलें आतां वोसोन वोसोन इतलें जालें आनी हांव चिंतालें काट करपा लांबूय जालें तें भरपूर काट करपा चिंतालें तुमी सांगाय म्हाका कमेंटा कितें करपा तें शॉर्ट कोन्न यू नो लायक हेर कलर घालपा सोदतालें सो सांगाय म्हाका ओके कमेंटा कितें करपा तें गायज ऑल्सो मसी आयज सारको बिजी सकाळच्यान काम करीत आहा तें बेड काडलें पयलें आनी मागीर हें दुसरें बेड भितर हाडलां आनी तें वयलां आनी भायल्यान शेडी उडयलां आनी तो तें दांडायतालो कितें कोत्तालो ती म्हाका मागीर इरिटेट जाता तकली सारकी हेडेक जाता तेजे हांव घरा कडेन सावन कोत्तालें ह्या दिसांनी हाल वयतलें पत्तें ऑफिसा घरा कडसून केल्यार घरा कडेन सावन करपा दिसता गाय सो यू नो बरें दिसना म्हाका सो केन्नाय वयता ऑफिसा आनी एक्चुली ऑफिसाक गेल्यार बरें दिसता एक एक पाटी सगलीं आसताय न्हू बरो टायमपासूय जाता पूण काम जायना गायज कित्याक ती उलयत रावताय मागीर सगलीं ताका लागून हांव घरा वचून प्रिफर कोत्ता काम करपाक चवया हाल पत्ते वयतलें ऑफिसा सो गायज हांव न्हू तुमकां मातशी येता दोना मेळटा ओके आज सद्या वयता किचना मातशें कांय ना स्पेशल आयज जेवणां रायस आनी करी आनी थोडी चेरीस कितें भाजतलें आयज कांय केलें ना सो मातशें मेळया गायज सो गायज फायनली हांव बरो फ्रेश जालो आनी येयलो सकलाक ओके आनी आलिशा गेलो हा किचनाक आलिशा आमगे जेवणा रेडी करता सो आलिशा सांगितलें बेश्टें सिंपल करया चेरीस खावपा रुचीशी येयली म्हूण सो ताका सांगितलें चेरीस फ्राय करया आनी थोडीशीं चेरीसां कोडयां घालया म्हूण ओके सो हांव नको गायज तुमी केन्ना कोडयां चेरीस घायलें जाल्यार आम जाल्यार घालताय आमगे माई घालताली आनी हांवूय घालता म्हाका बरी लागताय कोडयांकूय घायल्यार कोडी बरी जाता एक्चुअली सोराक कोडये घायल्या न्हू आनी बरी जाताय बरी लागताय ओके सो बट ही आमगे कोडी हाडलो न्ही सुंगटाची सो तितून चेरीस घालतलो ओके सो चोया कशी लागती आनी दाखोवया तुमकां आलिशा गेलो हा किचनाक ओके आनी कोण कोणाय चेरीस कोडयां घालून खावपा आनी चेरीसां कोडी फेवरेट ती म्हाका कमेंटान सांगाय ओके सो या किचनाक आनी चोया आलिशा कितें कोत्तें ओके आख्खो चेरीसा वास जालो कुजनाक आनी आख्खो हय आनी आख्खे घरा जातलो तो आतां मातशें तांतयाय गेलें बॉयल करपाक ओके गायज सो आलिशान तांतयाय गेलें बट उदक फ्राय कोत दिसलें हें तांतयां म्हाका हांडया घाल सो गायज दाखय तुमकां कोडयां चेरीस उडयले आलिशा सो पडटा गायज दिसती पडटा सो कोडयां चेरीस घायले जायन दिते चेरीसांक आनी तेच भाशेन जालें आनी तेच भाशेन गायज हिंसोय थोडीशी फ्राय करपा दवरले ओके या पुट्स लिटल बीट ऑफ ऑनियन एंड सॉल्ट दोन सो गायज 2 भिंडा सोला आनी आंबट हाय ओके सॉल्ट नाकाय जाल्यार नाकाय म्हजो ताडोय बरो ना सो गाय नाका सोला ओके सो बरी फ्राय करया इल्लोसो ऑनियन घालून सो गायज आलिशा रांत म्हणल्यार हे सायडीन न्हू म्हाका तुमकां कितें सांगपा जाय सांगपा न्हू म्हाका बरें दिसना बट तुमी म्हणटली आरे अकस्मात बेड कितको म्हणलें काय इतको बरी बेड हालोली लोखणाची ती जाल्या कितको म्हणलें काय आनी मुज गायज पटावून ना ओके म्हाका सांगपा जाय कितें जालें आनी कितें तें ओके सो गायज राती न्हू बेड आमगे अकस्मात धडाक मोडली ओके मोडली म्हणनाका आली बील कितें जालें काय हांव बील पयलीं सद्या आरे म्हणलें कितें जालें काय घास जालो पोटां सारकें सो इल्या बेडा दोंगो एक सायडी मोड एक सायडी इस जाली बेड हांव नको फकाड मारता ते गेलो हाय सगळे ट्रे कितें म्हणटा ते स्क्रू आलिशा लॉजेता बेड मोडली म्हणून सांगितलं म्हणून तेका लॉज दिसता नो गायज फरें तो एक्चुअली हांवें सांगलो तेंका लूज हाडले गायज हांव कितें सांगू आख्खें ओपन करून तुमकां सो हांवें बेश्टें म्हणलो तुमकां तेजे स्क्रू लूज हाडले म्हण लूज हाडले ते तो सारको लूज जालो मस्ता आनी एक सायडी समजो दोंगो ढोको मोडलो ओके घराक देवली समजी तुमी जाणाय गायज वयर आख्खें तें हेज न्हू आमगेलें वूड न्हू तें मंदरान वयर तो फ्लोर
सो ढोकू जाले हांव कसो उसळलो की जालें काय म्हाका कितें जालें दिसलें बेगीन चोयलें आनी बेड हेच जायना हांव हेच जालो सारकें आलिशा पडपाचें उरलें सारकें म्हाका कितें दिसलें जाण तूं आलिशा बेडा वयली पडलें मगो पयलें धाप हेच चल चोयलें बेड म्हण आनी आलिशा एश को हा बेड जायन बॅलन्स करता ओके सो हांवें सांगोना तुमकां आलिशा म्हणल्यार बेजार जातलें बट नो म्हाका सांगपा जाय आसलो तुमकां तुमी विचारतली न्ही अकस्मात बेड कितको मोडलें हा सो सांगोंक पडलें सो यस गायज ही बारीकशी घटना घडली आमकां राती आनी सारकें हेसलो हांव सामकेलो उठोन हांव बसोन हांसतालो तुमच्या दोळ्यां दुकां आनी आलिशा गेली सारकें दोळ्या हेसो दुकां आलिशा म्हणटा की हांव पडलो दिसलो मग तेका कित्याक दोगांय न्हिदलो आसली न्हू सो हांव म्हणटा म्हाका दिसलो तूं पडलो मग सो हे भाशेन जालें काय आमकां राती हेसो जालें नाटक ओके सो तेका लागून तें बेड आमी आतां काडनाय ते आख्खे सगळे भायर उडयलां गॅरेजीन दवरलां आनी ते आमगे पयलीं आहा तें भितर हाडलां सो गायज हेका लागून न्हू हांव आख्खें चॅक करतालो हांवें तुमकां सांगना सारकें आहा जाल्यार चॅक करता म्हणून आख्खेची होय आतां बॉक्स बेड न्हू ती सो हांवें आख्खी चॅक केल्या सारकी आहा ना ती सारकी चोवपा जायना न्हू आनी एक पाट ढोक बॉक्सां पडली म्हणटा समथींग भितर सो तेका लागून गायज हांवें तुका सांगना कितें ओके सो एनीवेज फायनली सांगिल्लें तुमकां आनी कितें करतलें ओके ना लूज तेंच सांगिल्लें न्हय लूज आहली ती गायज आनी बेड खंयच्या म्हणटा जाणा तो आलिशा होता ना गायज एक्चुअली हांव चिंतता म्हणजे एश को जावपाकूच जायना आहलें तें कित्याक न्हू आलिशा ते सायडीन न्हिदता हांव उंटी तेंकोन न्हिदतें आनी हांव हे सायडीन सो म्हाका दिसता दोगांयलो वेट चड जाला कित्याक हांवूय जिमा वयता न्हू ओके सो तेका लागून म्हाका दिसता हाली वेट काडून दाखयता तुमकां आमगे वेट कितू जालो तो ओके सो म्हाका दिसता जिमा वचोन मातशें वेट हाडयलें न्हू तेका लागून बेड मोडलें आसता ती कितें म्हणटा हाली बेस्त्या बाडे आमगे हालीची गायले मगे बेबी बेस्तें हें करता म्हणजे हाली पेजान मोडलें सो गायज हाली पेजान मोडना ती आं सो आतां मुगे तकलें आयलें दोगांयल्या पेजान गेली आतां वचोन खरें न्हू आतां वेट चॅक करता वचोन कितू जालो तो एनीवेज वेट चॅक करतलो आनी हाल तुमकां दाखयतलो ओके आमगेले चेरीसा रेडी ओके दाखयता तुमकां हाली शो सो गायज बरी कांदो आनी चेरीस घायले आनी बरी फ्राय केले आनी गरम गरम शीत आमचे रेडी आनी तेच भाशेन आमी तांतयां फ्राय केल्ली आय मीन सॉरी तांतयां उकडले गायज हांव केदो आलिशा म्हणटा न्हू तांतयां फ्राय केले म्हणून सो मुश्तें तकल्यांक उरून मुसता तांतयां फ्राय केले ओके सो गायज चोयला आसता तुमी आनी आमी जेवणूय आतां जालें सो गायज आमी आतां आमगेलो डिनर कोत्ताय आनी तुमकां मागीर मेळटाय ओके सो मेळया आफ्टर द डिनर सो गायज फायनली आमी आमगेलो डिनर केलो आनी वन ऑफ द बेस्ट डिनर म्हणटाय तो आयज न्ही गो सिंपल गाय सारको सिंपल आनी बेस्ट बॉइल्ड एग आनी रायस आनी करी जालें सारको चड पेजात म्हणटाय तो आयज कोण लायक अशें करून तो कमेंटान सांगाय आमकां हांवें ऑलरेडी विचारलें तांकां आनी सांगाय म्हूण सांगिल्लें कमेंटान म्हाका सांगाय कोणा लायक कोडयां चिरीस घालपाक ओके आनी नेक्स्ट म्हणटाय तें गायज आमी तुमकां थँक्यू म्हणटाय वी आर नियरली देर for 2K subscribers. For 2K subscribers, guys. I'm happy जाता ते भाशेन लोक म्हणटा एक बरे 2 million सबस्क्रायबर्स जाले काय म्हण गायज ते 2K सबस्क्रायबर्स म्हणल्यार आमकां 2 million उते व्हॉट यू से लव ऑफ कोर्स गायज आनी हांव न्हू आनी एक 2 दिसां भितर न्हू 2K जावपाकूच जाय दॅट्स माय बिलीफ या ओके म्हाका दिसता 2 दिसां भितर 2K जावपाकूच जाय अरे हाल्या म्हणल्यार भितर जाता तूं 2 दिसां तूं बर्थडेक तशें केलेलें हे सोमतें माडार चडटा पण रोखडे हाल म्हणल्यार जालें म्हाका दिसता न्हू हेगे पाय पयलीं पाड करपाक हल्लो दिसता म्हाका समजा माडार चडटा व्हॉट आय टोल्ड यू ऑन योर बर्थडे सेड आपणा एज बर्थडे 1K जातलो बट आय टोल्ड यू 1K मुगे बर्थडे जाता म्हणून गायज एकडे न्हू चड हेडपा न्हू हे मातशें डेंजर दिसता म्हाका ओके सो गायज म्हाका तुमी सगळ्यांनी लायक सपोर्ट दिलोलो आनी 1K केलोलो मुगे बर्थडे दिसा तेश कोन हालें कोराय गायज आनी 2K कोराय ओके ओके गायज हांव सांगता ओके हाली तूं आयज तूं उलय नाका आयज हांव उलयतां ओके सो गायज बर्थडे तेगेले तुमी 1K केलो मुगो ओके सो प्लीज सबस्क्रायब कराय जे कोण केलें ना ते सबस्क्रायब कराय आनी ते म्हणलोले न्हू तेगेले मातशें प्लीज उतर जोरे आनी सपोर्ट करताय हाल्या भितर प्लीज सबस्क्रायब कराय आनी 2K कराय ओके मातशें मगे बेबी खुशाल जातलें
कित्याक राती कळ न्हू तें बरें बेडा वयलें पडलें ना गायज आता पकड मारता तेगे ऐकना काय आली खूंय हांव आनी सॉरी गायज बरें हांव स्लो सांगता तें न्हू धाक पडलें इतलें जाण हांव म्हाका सो हांव सपन्यांत मू ओके कितें उलयता ना गायज हांव सारकें सांगता दोगांय पडलीं बेडा वयलीं आय मीन एक सायडीन पडलें करून दोगांय सारकें इट्स अ लाय No, it's not a lie. तेका लागून गायज तें बेड हांवें चेंज केलां ओके सो गायज आलिशाकू लागून न्हू आलिशागे उतराकू लागून न्हू तुमी सबस्क्रायब कराय ओके जे कोण केलें ना ते सबस्क्रायब कराय आनी तेका दाखोय हाल्या भितर टू क्विक बट वन थिंग गायज जाय जाणां विथीन 3 days 250 plus subscribers येयले ओके सो थँक्यू वी लव यू ऑल फॉर दिस ऑनेस्टली थँक्यू सो ऑफकोर्स मच गायज थँक्स अ लॉट आनी मोग आसूं या व्हॉट यू से या ऑफ कोर्स थँक्यू सो मच आनी गायज तेच भाशेन न्हू हांव तुमकां म्हगेले डिफरंट बऱ्यांतले बरे ब्लॉग म्हणटा ते गायज आज समर येवपा हा सो मातशें बरें जाता तुमी जाणा आतां सद्या हिंगा विंटर चलता सो मातशें भायर सरपा आनी हें करपा मातशें त्रास जाताय आडशीसाण येताय ओके मनीस आमी गायज मनशां इतली आडशीसाण येताय न्हू सारकें तुमी जाणाय तुमकां खबर आसतली हे थंडये दिसान किसो आडशीसाण येताय ते गोंय थंडी पडटा म्हणल्यार इसो आडशीसाण म्हगे माय सांगता बाबा म्हणटा आपल्या भायर सोरान दिसना मू सो गायज तेच भाशेन आमकांय कांय करून दिसना बट स्टील आमी दाखयताय आमकडे कितें आहा बारीकशें दोरी दाखयताय ओके सो समर येता चोय गायज दोड हे दीस जातले आवय हें मस्ती दाखयत ना कितें काय मू चोवपा जावपा ना सोंसपा जावपा ना तुमकडे ओके सो गायज आनी कांय ना सांगपाचें समजता आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सब्सक्राइब गाइस सब्सक्राइब तेको चल्लाय तेका सांगलें सब्सक्राइब करे मग आलिशागे उतराकू लागून हाल्या सब्सक्राइब करे जेन्ना हांवें म्हणलें हाल सब्सक्राइब कराय म्हणल्यार हाल कोत्ताय ती कंप्लीट आवय तेश कोन्न ते तूं नाको म्हणजे चोय तूं मागता पयल्या कोंता येता बट तेंक तापय नाका सब्सक्राइब हांव तेका मोगान सांगता आनी ती कोत्ताय म्हगेलें ओके तेण म्हणला मग हांव म्हणटा मोगान हाल्या भितर सब्सक्राइब करे आनी टू की करे ओके सो गायज थँक यू फॉर वॉचिंग मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां ऑफकोर्स वी लव यू मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय